इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. ऊठ परसळे तसा तुझो उसवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परसळता. पळय, पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळोख, तरी तुझेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुझेर दिश्टी पडता. राष्ट्रा तुझ्या उजवाडाशी येतात आणि राय तुझ्या उदेवाच्या परसळाशी. तुझे दोळे उबार आणि भोवती दिष्ट लाय. सगळी एकठांय जावन तुझेशी येतात, पयस पयस थावन येतात तुझे पूत आणि तुझ्या धुवांक हांडीर बसवून हाडतात. हें पळोवन तू परसळीत जाताली, तुझे काळीज उडतले आणि रुंद जातले. कित्याक दर्याची संपत्ती तुझेशी वाळतली, राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुझेशी येतली. करी हिंडा हिंडाने येवन तुझो घाम भरतले, मिदियानाची आणि एफाची तरुण खरी, भांगार आणि धूप हाडून शेबा थावन सगळी येतले आणि सर्वेस्पराची स्तुती करतले. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा रायाक मुनसबदाराचो अधिकार दे, रायाच्या पुताक नीत करचे पदवे दे. न्यायनितीन लोकाची तो मुनसबे करूं आणि तुझ्या दुर्बळ्यांक नीत करून देव. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या काळार फुलो न्यायनीत आणि संद्र सरापर्यंत शांतीचे भरते. दर्या थावन दर्यापर्यंत, नयन थावन पृथ्वेच्या सीमापर्यंत तो राजवट चलव. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तार्शिसाचे आणि द्वीपांचे राय खणणे देव, शेबा आणि साबाचे राय खानिको हाडून येव. सर्व राय ताका मान देव, सर्व राष्ट्रां ताचे सेवा करो. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. कित्याक ताका उलो मारतेल्या गरीबाक, दुर्बळ्याक आणि आधार नातलेल्याक तो पावतलो. दुबळ्या धाकट्याची तो दया करतलो, दळदेरांचो जीव तो सांबाळतलो. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. तुमच्या हितापासत देवान येदे वर्ते जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुम्ही आयकून आसोयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गुठ, ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवंत धर्मदूतांक आणि प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गुठ सुवार्ते मार्फत जुदे वा सवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहा वारेसदारा. ती तेच आणि एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्ता जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांठेली. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. सा माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो.
तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन थोडे ज्योतिशी जेरुसालेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचे नेखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परे सगळे जेरुसालेम. तवळ हेरोदेन प्रमुख याजकांक आनी लोकाच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोंचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयिल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुद्याच्या मुखेल्यांमोदे तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे थावन उपजातलो एक फुडारी इस्रायेलाक म्हजे परजेक चलयतलो घोवळे. तवळ हेरोदेन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयलें आनी तें नेखेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे थावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वचा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करेसय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले तेदवा उदेतना तांणी पळयल्लें नेखेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणयो, भांगार, धूप आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनाये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवांक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें, वाखाणे तुका क्रिस्ता.